नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीच्या बाबतीत देशात पुराय सगळ्या सेक्टरात गोय एक नंबराचेर पावला आणि त्याची पुराय क्रेडिट ही तुमकां सगळ्यांक वता. आपल्याक देतात ताळयो मारप. ह्या वर्साक आमी फावंडेशन कोर्स 1 हो सुरवात केलो आणि फावंडेशन कोर्स 1 हाजेर गव्हर्मेंट सेक्टरांत आणि प्रायव्हेट सेक्टरांतल्या एडेड स्कुलांतल्या सगळ्या जाणांनी हाजेर रजिस्ट्रेशन करपाक सुरवात केले. गव्हर्मेंट सेक्टरांत जवळपास 130 पर्यंत आमच्या प्रायमरी शाळांनी आमी ही फावंडेशन कोर्स सुरवात केलो आणि 250 पेक्षा चड जाणांनी फावंडेशन कोर्सा खातीर रजिस्टर्ड केलं. म्हाका खबर आसा की येता त्या पूर्ण ह्या वर्सभराच्या भितर 500 पेक्षा चड म्हणजे जे केजी प्रायमरी केजी चलयता फक्त आपलो इन्फ्रास्ट्रक्चर सारको नासल्या कारणान त्यांच्यानी अजून रजिस्ट्रेशन करूंक आसतलें. आमी पयलीं पळयताले की फक्त कॉम्प्युटर मागताले, बट आज जे रोबोटीक इक्विपमेंट जे आमी 6th स्टँडर्डाच्यान सब्जेक्ट लागू केलो आणि रोबोटीक इक्विपमेंट जे सगळ्या स्कुलांनी दिले, भुरगे खूब इनोवेटीव रित्या रोबोटीकचेर काम करपाक लागलेले आसा.